कळंगुटात सातत्यान सतावपी विजेच्या प्रश्नाखातीर शुक्रारा कळंगुटकारांनी वीज मंत्री मडकयकाराची भेट घेतली। तांकां सद्याक प्रश्न सुटावो करपाक पर्वरेच्यान अंडरग्राउंड केबलिंग दिवन 50% विजेचो प्रश्न सुटावो करतले म्हण माहिती वीज मंत्री मडकयकारान दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केंजिल रॉड्रिगीस। आज आमी पंडुरंग मडकयकाराच्यान गेल्ले मेमोरंडम दिवपाक, कित्याक आमकां फ्रिक्वेंट पावर फेलियर जाता म्हणून आनी लो वोल्टेज कळंगुटांत आनी आमकां बरे भशेन ताणें हियर केलें की तो सांगतालो आयज 5 वर्सां जालीं NOC मेवल्या म्हणून आनी फाल्यां स्टार्ट जाता काम म्हणून आज पासून कांय जावंक ना। आनी आमी मिनिस्टराच्यान वचून मिनिस्टरान आमकां सारकें स्पश्ट करून सांगलें की बाबा NOC आजुनूय मेवंक ना म्हणून आनी त्या पासून काम चालू करूं ना म्हणून। सो ह्या पासून हांव म्हणटा फुटी मारिना काय, जें कितें आहा तें स्पश्ट करून लोकांक सांग, कित्याक आमकां लायट जाय, आमकां रावंक जाय कोंगुटीन। आमी आमची व्हडली हॉटेलां ना, आमी आमची धाकटी घरां आसा आनी ते घरांनी आमी रावंक जाय। सो त्या पासून हांव मागता MLA ह्यो फुटी तूं मारिना काय म्हणून। पावर मिनिस्टराक मेवपाक गेलेले, कित्याक हे फावटी आमकां चड लायट वयता। आमच्या ह्या मे सिजनाक जाल्यार बोगोर कितले फावटी लायट वयता, कितें कोत्ता आमचें सगळें पिड्यार जाता। एका मिनिस्टराशी येवन आमकां मातशें बरें दिसलें, एटलीस्ट ही हर्ड टू वॉट एवर वी वर सेइंग and he gave us the assurance that if at all he is given a land, that he would do for us something, that he can help us out with the electricity. And in Kalangut this is really becoming too much, too many buildings coming, too many things coming, and we feel that nothing is happening and something has to be done for our Kalangut. आता इमिजिएट सोल्यूशन म्हणून आमी एक पर्वरच्यान तांकां नवी एक अंडरग्राउंड केबलिंग काम विदीन 8 दिसां भितर सुरू जातलें। त्याशिवाय कानका वेर्ला जी तांकां थंयसरल्यानय तांकां हांगा येवपाक नवी लायन जी आसा तिचें काम ऑलरेडी ऑलमोस्ट सुरू ह्या विकान जातलें। ही दोन्ही जर कामां कंप्लीट सादारण 2 म्हयन्यां भितर कंप्लीट जातली। ती जाल्या नंतर तांचो 50% प्रॉब्लेम जो आसा तो सॉल्व जातलो। म्हणून परमनंट प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो जाल्यार तांकां थंयसर सबस्टेशनाची गरज आसा कालांगूट किंवा कांदोली। त्या शिवाय जो आमचो फूल कोस्टल बेल्ट आसा बार्देस तालुको, तांकां त्या खातीर आमी 220 kVचें सबस्टेशन थंय प्रपोज केल्लें आसा। ह्या 8-10 दिसां भितर तें टेंडर जातलें। जवळ जवळ 180 कोटी खर्च करून हो आमी नवें 220 kVचें सबस्टेशन थंय प्रपोज केल्लें आसा। Within 3 months, he assured that he will look into it and lay a special cable from Porvorim to Kalangut. Within 1 month, he assured us the streamlining all the power supply. And this assurance, taking from our minister today, we have worked out. We have come over here with the large delegations only to give information to the power minister, which he said he is very well aware of it.